डॉक्टर तुमची ती एनिमल हजबंड्रीची मोल्या एक बिल्डींग बांदता ते कशें कितें आनी कितें आहा त्या बिल्डिंगेन? गुड मॉर्निंग, हांव डॉक्टर केतन चौगले, वेटनरी ऑफिसर, मॉलेम डिस्पेन्सरी. आमची बिल्डींग ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला. म्हणल्यार तेजें पेंटींग वर्क म्हणा, मागीर लँड फिलिंग, कंपाउंड वॉल, भितर डिझायन हें सगळें रेडी आसा. ऑलमोस्ट 100% रेडी जाला बिल्डींग. तर कितले येयला खर्च डॉक्टर बिल्डिंगेक? टोटल सगळें मेळून ऑलमोस्ट 3 करोड वयता, 3 CR वयता एप्रॉक्स. पूण आतां ती सगळं रेडी आसून लोकार्पण कित्याक जायना, इनॉग्रेशन कित्याक जालें तें? ना, जावपाच ती सगळी इनॉग्रेशन जावपा आसलें, पूण थोडें कारण जालें रिजन तो कॅन्सल करपा पडलें. आतां मोस्टली ऑगस्टान जातलें. ऑगस्टान जातलें. बिल्डिंग फूल रेडी आसा? फूल रेडी आहे. सिटी वर्क पण जाला, वॉटर कनेक्शन वर्क बी जाला. ओके, एवरीथिंग इज रेडी. ते बिल्डिंगेन कितें कितें आसा अशें? बिल्डींग पळोवंक जाल्यार OPD आसा 2, मागीर ऑपरेशन थिएटर आसा, मागीर एक्सटेंशन ऑफिसर्स म्हणल्यार तांकां रूम्स, म्हणल्यार स्टाफाक सेपरेट रूम्स आहा, डॉक्टर्सा रूम आहा, वयर परत जे कोण गेस्ट येतले तांकां रूम आहा. परत मेन आसा त्या फार्मर्स ट्रेनिंगा लागून एक व्हडलो हॉल केला आमी, म्हणजे आमी हॉलान घेवं शकता ट्रेनिंग सगळे फार्मर्स शेतकारांची ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हणा, पोल्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हणा, दूध उत्पादकांची. आनी ऑलमोस्ट कितले अशे शेतकरी आसा की दूध उत्पादक हांगा तुजे एरियान? आतां सगळे साकोडा, मोलेम, परत शिगांव येता आमकां भितर, मागीर कोलेम येता, पालसकटा सायडीन सगळे करून ऑलमोस्ट 400 वयर लोक आसा दूध उत्पादक दूध आसा. उत्पादक आसा. आनी कितें अशी वाडोवपाची बीन तयारी चलता कोणाली? हय चल्ला. आतां पयलीं मोटिवेट केला. आतां नवी गांवठी गोरवां लागून स्कीम आयला, तेंची सुद्दां आमी इम्प्लिमेंटेशन केला आनी दुसरी स्किमी सुद्दां आतां घेता दिवपा लागला. अशें आयकलें डॉक्टर की हेजे पयलीं ते इनॉग्रेशनाची डेट बी सगळी फिक्स केली, मागीर प्रॉब्लम कॅन्सल जाली, म्हणल्यार काम जावना आशिल्लें काय तें? ना, म्हणजे कितें आसलें थोडें उरलेलें काम, तर म्हटलें आमी फूल कंप्लीट करया, तेन्ना इनॉग्रेशन करया म्हणून. आतां बिल्डींग रेडी आहा, काय प्रॉब्लम आतां काय प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज रेडी आहा. आतां ते मुख्यमंत्री आसते इनॉग्रेशन बी जावपाचें? हय सर, मुख्यमंत्री सर बी येतलो. ओके, केन्ना ते डेट ठरोवना? डेट ठरोवन ना. आमी मोले आसा ज्या जाग्यार आज एनिमल हजबंड्रीचे एक सुसज्ज अशी बिल्डींग जाल्या, तितून ऑपरेशन थिएटर आसा, OPD आसा, आनी ती बिल्डींग 2022 हेजी कामाचो शुभारंभ जाल्लो. आमदार जेन्ना मंत्री दीपक पावसकार आसलेलो तेन्ना ते 2022 तेन्ना ह्या आमदार आसतना तेजी हे पायाभरणी जाल्ली कामाची. आनी आयज जवळ जवळ 3 वर्सांनी बिल्डींग कंप्लीट जाल्या आनी बिल्डींग सामकी रेडी आसा, फूल रेडी आसा बिल्डींग. केन्ना इनॉग्रेशन आनी एकदां ठरयल्लें, पूण कित्याक लागून कारणां खंय मातशें काम उरलें म्हणून तें कॅन्सल जालें आनी आतां ऑगस्टान करपाची तयारी तेंच्यांनी दवरिल्ली आसा. ही बिल्डींग जाल्ले कारण हांगा मोठ्या प्रमाणान ह्या भागांतल्यान सगळ्यांक शेतकरी आसा तांकां खंय तरी हे बिल्डींगेचो उपेग जातलो अशें तेणी सांगलें आसा. कित्याक हांगा डॉक्टर आसा, जावं कोणाली गोरवां बी बरी ना हें ना, तांकां सगळें वखदां हें सगळें फार्मर्स ट्रेनींग, दूध उत्पादक कशें वाडोवचें, दूध कशें वाडोवचें हे संदर्भान सगळ्या फार्मर्सांचो ट्रेनींग दिवपाचो हांगा प्लॅनिंग आसा. मोठो सुसज्ज असो हॉल एक रेडी जाल्लो आसा. तांकां रिफ्रेशमेंटा खातीर तांकां थंय बी जेवणा खातीर तांकां थंय हॉल रेडी केल्लो आसा आनी डॉक्टराची कॅबिनां आसा. आनी कोण भायली कोण विजीट करतले जावं गेस्ट अशें तांकांय खातीर एक रूम हांगा स्पेशल दवरिल्लो आसा. जवळ जवळ 3 कोटी ह्या बिल्डींगेक खर्च आयला आसा. जो बिल्डींगेक खर्च जाला तो PWD अंडर हांगा केल्ले आसा आनी एनिमल हजबंड्रीची एक सुसज्ज अशी बिल्डींग हे धारबांदोळ तालुक्यान जाल्ली आसा. आतां फक्त प्रतीक्षा आहा ती ह्या बिल्डींगेच्या उद्घाटनाची. जेन्ना आमी हे संदर्भांत डॉक्टर केतन चौगले हेका विचारलें, तेणी सांगलें की ऑगस्टा पयलीं जवळ जवळ लास्ट ऑगस्ट म्हळ्यार आमी ती बिल्डींगेची हांगा उद्घाटन करतले, माननीय मुख्यमंत्री हस्ते करपाचें आसा अशें तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा. पूण हेज्यान पयलीं बी जावंक शकता, सगळें जालें जाल्यार डेट मेळ्ळ्यो जाल्यार अशें म्हण तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर.